मलाकायस प्रवदेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूत देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय, होय, तो येतलो. अशें दळबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी धोब्याचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतले भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुडाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. कोण तो मोहिमेवंत राजा, मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवंट्यांनो, तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यांनो, तुमचीं तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब: कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पोर बलिश्ट आनी धिरादीक, झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो. जबाब: कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवंट्यांनो, तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यांनो, तुमचीं तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब: कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दळबारांचो सर्वेस्पोर, मोहिमेवंत राजा तो. जबाब: कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. हेब्रोवांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भुरगीं सोम सारक्या रोगता मासाचीं, देखून जेजून त्याच रोगता मासांत वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मोन्नाचेर पदवी चलयतालो ताचो मुणगे देंवचाराचो आपल्या मोन्ना उद्देशी ताणें नास केलो आनी मोन्नाचे भिरांतेन आख्ख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीं करूंक नात. पूण आब्रामाचे सुस्तीक ह्या पासत पोरजेच्या पातकांचे बोगसणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सोगतांक ताणें आपल्या भाव भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली, देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरशे इस्रायलाचो प्रताप. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे
मारयेची शुद्धीक करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो, कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सोमुर्तीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सोमुर्तीन सांगलां त्या प्रमाणें कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायेलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्या पळयल्ल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याचे प्रेरणा देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणें बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायेलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तरसात तुजो आत्मो आसपास वितलो. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक भाकाडणी आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्ल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. ती त्याच वेळार थंय पावन सरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळयून आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाची समृद्धी प्रमाणें करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोन घोटायेन वाडोन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मळ करतलो अशें ती प्रमाणीकपणान आपलीं दानां सर्वेस्पराक भेटयतलीं. जायते फावटी आमकां केलोल्या उपकाराक वो गरजेक पावलोल्यांक आमी एक भेट दिता. तेन्ना कितेंय आमी भेटयता तें नितळ निर्मळ काळजान आनी खोशे मनान दिवंक गरज. थोडे फावटी आमचें मन आनी अंतस्कान साफ नासतना दिवंक जाय म्हूण दिता. आज सोम्या जेजूक देव मंदिरांत भेटयलोलो ती परब आमी मानवता. देवाक मानवतली भेटोवणी कशी जावंक जाय ते मालायकी प्रवादी आमकां पयले वाचपांत सांगता. देवा मुखार भेटोवणी घेवंक येवचे आदीं रुपे आनी भांगर नितळ करतात त्या परी देव आमकां खोटेपण, दुबाव, राग असल्या सगळ्या अवगुणांतली पुराय साफ करता. तेन्नाच आमी प्रमाणीकपणान भेटयलेलें दान देवाक मानवता. माथ्यू शुभ वर्तमानकारूय सांगता, तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना
तुज्या भावाक तुजो राग येवंक कारण आसा जाल्यार पयलीं वचोन तुज्या भावा लागीं संधान कर, उपरांत तुजें दान भेटय. आजच्या शुभ वर्तमानांत शिमाव इस्रायलाची नवसुर्णी करूंक येवचो आसलो तो सोडवणदार म्हूण वळखता आनी जेजू पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड म्हूण पोरगोडटा. त्याच उजवाडान आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस करून आमी उजवाडाची मनशां जावंक वावरुया. म्हजो थाराव, म्हजें दान सर्वेस्पराक मानवलेलें जावंक पयलीं अंतस्कनाची चवकशी करुया.